दूधसागर जीप धनियांचे प्रश्न सुटावे करपा खातीर मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या सयत आयज सांजे वेळार जातली म्हत्वाची बसका। नमस्कार आनी तुमकां सगळ्यांक माय गोवा नेटवर्कात येवकार। जाणून घेऊया नक्की हो विषय कितें तो। कुळे वाठारांतलो जीटीडीसीचो म्हणजेच गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशनाचो काउंटर काढून जीटीडीसीन घेतिल्ले संघटनाची बुकिंग वेबसायट परतून दूधसागर टूर ऑपरेटर असोसिएशनाक दिवची अशी जीप धनियांची मागणी आशिल्ली। सुमार 2 आठवडे जाले ऑनलायन रजिस्ट्रेशनाचेर उपाय सोदून काडूंक नाशिल्ल्यान सरकाराचो निषेध करपा खातीर दूधसागर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनाच्या खाला जीप संचालक शेनवारा सावन म्हणजेच आयच्यान हंगर स्ट्रायकार बसपाचे आशिल्ले। बुकिंग शुल्कांत व्हड प्रमाणात वाड जाल्ल्यान सरकारान आपलो गिरायक उणो केला असो तांच्यांनी दावो केल्लो। सरकारान जीटीडीसी ऑनलायन बुकिंग काउंटर बंद करचो असो उलो ऑपरेटर्साचो आशिल्लो। दूधसागर धबधबो आयज सुरू जावपाच्या वाटेर आसतना गोंय पर्यटन विकास महामंडळान कुळ्या सुरू केल्लो काउंटर बंद करपाची मागणी पुराय जावंक नाशिल्ल्यान दूधसागर टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनाच्या जीप धनियांनी दूधसागर आजोबा आनी लागतरच्या खुर्साक गाराणें घालून साखळी उपोशनाक सुरवात केल्ली। वाठारांत पुलिसाचो खर बंदोबस्तूय आशिल्लो। पुलीस सुरक्षे खाला कांय जीप धनियांनी पर्यटकांक दूधसागरार व्हेले। वाठारांत चुकीचे कितें घडलें जाल्यार ताका सरकार जापसालदार अशें अध्यक्ष निलेश वेळीप हांणी शिटकावणी दिल्ली। ह्या सगळ्या बोवाळांत आदले खासदार विनय तेंडुलकर थळार येवन मुख्यमंत्र्या कडेन फोनाचेर चर्चा केली। आयच्या खातीर दूधसागराचेर जीप ऑफलायन सोडपाक परवानगी घेवन सांजे वेळार मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत ह्या विशयाचेर पुराय चर्चा करतले आनी ताचेर उपाय सोदून काडटले अशें आदले खासदार विनय तेंडुलकर हांणी टूर ऑपरेटर्स असोसिएशनाच्या जीप धन्यांक कळयलां। त्या भायर जी जीप सर्वीस आसा ती ऑफलायन पद्दतीन ऑलरेडी स्टार्ट जाला। आयज सिच्युएशन म्हणल्यार अशें आसा की आमी जुलय म्हयन्याच्यान पत्रव्यवहार करीत आसा आनी आमी गव्हर्मेंटा कडेन जे कितें आतां पळय वारंवार पत्रव्यवहार म्हण तोंडान म्हण सगळीं सांगता, आमदार म्हण मुख्यमंत्री म्हण सगळ्यांक आमी एक मनशाक सोडना, सगळे आमचे जे गव्हर्मेंटाचे कन्सर्न मनीस आसा पळय सगळ्यांक सांगलेलें आसा। आनी आयज आमी दूधसागर हाज्या पांया कडेन गांवकारां हाडून आमी सांगणें करून पळयलें, मागणें करून पळयलें आनी आज आमी घाराणी घातलेलें आसा। कित्याक घाराणी घातलेलें आसा? आमगे लोकांक सगळ्या एकवटान दवरी आनी आमी इतलेंच मागलेलें आसा की जो कोण पळय मनीस आतां जीप घेवन वयतलो आनी जे पळय आमचे ओनरा भितर जी फुटाफूट जो कोण मनीस करता तो हाज्या तूंच पळय, कळ्ळें तुका? आनी हो तेगे फॅमिली सुद्दां दाग उरोनी, कित्याक हो आमची पोट तिडकीन आमी भायर सरल्या। म्हाजी एकूच निवेदन आसा आमच्या ओनरा कडेन की आमी सगळे फुटाफूट न जाता आमचो एकवट कायम दवरा। आमी इतलेंच मागता, कोण केदो व्हडलो मनीस आसो जेन्ना पळय संघर्श करून जेन्ना मुखार येता तेन्ना आमच्या संघर्शा कडल्यान हो आमकां न्याय मेळटलो अशी आमकां आशा आसा। आयज बीजेपी भितर 2 हें आसा, कितें तेंगेले 2 एक म्हणटा कितें आमचे 431 लोकां खातीर आसा। आमचो माजी वनमंत्री आसा पळय विनय तेंडुलकर हो धंदो सांबाळपा लागून ताणें माननी स्वर्गेस्त आमचो मुखेलमंत्री आसलेलो मनोहरभाई पर्रीकर ना पळय आमी लॉ एंड ऑर्डर सिच्युएशन जातलें आनी हेका कारणीभूत जो आसा तो गोंय सरकार आसा। आमी कसलोच पळय आमी आनी गाराणी घातलेलें आसा। जो कोण मनीस हांगा हेजे कडेन वयता तेका आज्या तूं पळय आनी तेजी फॅमिली सुद्दां दाग उरोनी। साहेबान आणि विनय भाईंनी एक प्रस्ताव हाडला सीएमान नेमकीचा की ज्यो गाडी आसा ऑनलायनीच्यो 6 गाडी कितें ऑनलायनीक बुकींग केल्या त्यो गाडी बुकिंगाच्यो त्यो गाडी वचपाच्यो आनी तुमच्यो गाडी ऑफलायनीन गाडयो त्यो सोडपाच्यो। आमची एकूच रिक्वेस्ट आसा, ज्यो ऑनलायन गाडी पळय त्यो बुकींग जाल्या त्यो गाडी आमी रितसर आमगे रोटेशनाचे गाडी धाडटले आनी त्यो ज्यो गाडी आसा त्यो गाडी रोटेशनाचेर त्यो गाडी हेचेर उलोवप जातलें। विनय भाई जो आसा विनय भाई हेचेर योग्य तो तोडगो काडटलो अशें म्हणून सांगलां। साहेबानूय तेच सांगलां, डेप्युटी कलेक्टर दायगोरकर साहेब आसा पळय ताणें तेच सांगलां। पण आता ऑफलायन रोटेशनाच्यो गाडी येतल्यो
आमची रोटेशनाचेर रोटेशनाचेर गाडी आमी हे करतले असोसिएशन हे करतले पूण ऑफलायन 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 आनी मागीर उलोवप चालू उरते उलोवप चालू